With having a main objective of improving formal and informal policing in the state, our DGP Goa Sir, Shri Mukesh Kumar Meena, has been tirelessly working towards building strong community relations between the public and the police. The addition of this, one of many to come, new police outposts and police stations shows that his vision is becoming a reality. I welcome Honorable Chief Minister for this function, in spite of his busy schedule, the way to Kolwale to inaugurate new police station. I also welcome Honorable MLA, who has taken keen interest that this police station should start. He used to talk to me, and he was in touch with police officers, as well as he was pursuing matter with the Honorable Chief Minister. I also welcome our police officers, ZP member, Deputy Sarpanch and public representative, everybody. So on behalf of Goa Police, I welcome all. In fact, Maapsa police station was quite big, area was quite big. There were no satisfactory policing in this particular area because it was far away from this place, and Maapsa being a big city, they are overloaded and is very, like crimes are there, heavy workload is there, law and order is there. So there is need to have better policing, and better policing can only be done when police is provided infrastructure. Policing area has to be divided when it becomes unmanageable. It was not manageable. That's why we requested Honorable Chief Minister, and he immediately agreed to notify this place as Kolwale police station, and he himself has come to inaugurate it. We on behalf of Goa Police very thankful and grateful to him to provide infrastructure and other facilities regularly to Goa Police. खूप उमेद दिसता की आयज जे आमच्या कोलवा गांवांत एक पुलीस स्टेशन फूल फ्लेज उद्घाटन जाता म्हणून. जेन्ना हांव दुसऱ्यांदा निवडून येयल्लो तेन्ना म्हाजी पयलीच असेंब्लीन मागणी आसली की कोलवाळे पुलीस स्टेशन करचें म्हणून. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना आमच्या आताचे मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना म्हाजी मागणी हांवें तेंचे कडेन सदांच याद करून दितालो. पूण ज्या टायमार गेल्या मार्चान जेन्ना बजेट जाली तेन्ना तेंच्यांनी 2 गोंयान पुलीस स्टेशनां सँक्शन केली, बजेटीन अनावन्स केल्ली. तेज्या उपरांत हांव पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन जेंचे खरेंच उपकार आहा, जेंचे सदांच कॉर्डिनेशन गावलां, आनी तेज्या बरोबर मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान हें जाता तितकें बेगीन 2 म्हयन्या भितर 2-2.5 म्हयन्या भितर आमी सगळे कायदे कानून पाळून आयज जे प्रत्यक्षान सुरवात जाल्या तेन्ना हांव सगळ्या म्हाज्या थिवी मतदारसंघाच्या वतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे उपकार आठयता. पुलिसिंग म्हटल्या उपरांत खंयच्यो गजाली ज्यो पुलीस स्टेशनच्या अंतर्गत येता, DGP मुकेश कुमार मीना उलयता आसतना त्यांनी सगळ्यो गजाली डिटेलान सांगल्यो. म्हाका दिसता कोलवाळ परिसरात थोडेशे जाण म्हणजे मडकेकार बीन खूब उलोवपाक लागलेले आसात. तेय थोडेशे कमी जावपाची गरज आसा. म्हणजे आमी जाका म्हणटा क्रायम रेट कमी जावपाक जाय. ओके, ते जर कमी जातले आसत जाल्यार पुलिशेचो खूब व्हडलो रोल आसता. आनी निश्चित रित्या प्रत्येकाक जाका जागा दाखोवपाक जाय पळय न्ही, ताका जागा आमचे पुलीस व्यवस्थीत रित्या दाखयता. कारण थोडे जाण म्हणजे हांवें पळयलें की राजकीय पक्षार उठ आनी पुलिसीचेर उलयता, त्या भुरग्याच्या केशीरूय पुलिसीचेर उलयता, आनी कितें जालें पुलिसीचेर उलयता. कितें समजता तांकां कितें तें दाखोवपाची म्हाका दिसता पुलिसांनी गरज आसा. कारण अशा पद्दतीचे वेगवेगळे क्रायम जे चालू आसा, आमचो शोभीत SP नॉर्थ ही इज एक्सपर्ट इन दॅट. ताका वेगवेगळ्या पद्दतीचे सगळ्यांचे क्रायम हे सगळे व्यवस्थित रित्या खबर आसा. त्या खातीर क्रायम आनीक चड चलपाक दिवचे ना. म्हणजे बारीक सारीक जर कोणाचे कितें क्रायम चल्ल्या
आता तर त्यांच्यानी बंद करचे, नाल्यार कडक एक्शन माझ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही रोखडीच घेतली वयतली. हांवें आयच्या क्रांती दिनाच्या दिसा मुद्दामून सांगता, कारण अननेसेसरी लोकांक डिस्टर्ब करपाची संवय जाल्ली आसा. म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळातूय बी सरकाराक हांव म्हणटा कशें आहा, राजकारणाचेर टिका करा, म्हाका चिंता ना. मुख्यमंत्री म्हणून काही जाण म्हाका गाळी थावात असता, काय हरकत ना. त्यांचें काम गाळी थावपाचें, आमचें काम करपाचें. आनी त्या खातीर लोकांक बरें कितें हें सातत्यान हांव काम करीत आयिल्लो आसा, हाज्याय फुडें काम करतलो. बट निदान म्हणजे वायट म्हणटाना म्हाज्या डिपार्टमेंटाक तरी म्हणू नका. ते दोतोर आमचे खूब बरें काम करतात पॅन्डेमिकान, तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां, ते एप्रिसिएट करात. पुलीस डिपार्टमेंट म्हाजे खूब बरें काम करता, ते एप्रिसिएट करात. खंय तरी सोशल मिडियाचेर ट्विटराचेर राज्याचें नांव पिड्ड्यार करूं नाकात. म्हाजो उपदेश आसा तांकां की राज्य हें आमचें सगळ्यांचें आसा. राजकारण आयज आसतलें, फाल्यां नासतलें, बट ताज्या खातीर खंयसरूच राज्याचें नांव हें पिड्ड्यार जावचें न्ही. खंय तरी देशात आमची इमेज कमी जावची न्ही. म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलात आमी 7 नंबराचेर आशिल्ले, आमी 3 नंबराचेर आयले. क्रायम रेट कमी करपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाचो रँक कितलोसोच वयर खूब मोठ्या प्रमाणात आयलो. एड्युकेशन क्षेत्रात आमचे खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलां. आमी आतां कोडिंग आनी रोबोटीक आयच्यान सुरू करता, आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा की तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य म्हणजे गोंयांत नवी क्रांती घडोवपा खातीर, मागीर ती शैक्षणीक क्षेत्रात, आरोग्य क्षेत्रात, औद्योगिक क्षेत्रात, अश्यो खूब मोठ्या प्रमाणात 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जी क्रांती घडयली आनी 1961 गोंय मुक्त जालें. आता परत एकदा आमकां क्रांती घडोवपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंय करपाची.